देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जुआंवाचो 13 वोळ 21 to 33 आनी वोळ 36 to 38. जेवणाक बसलोले आसतना जेजू कोती बोरी जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हटलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावीन शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजू मोग करी तो जेजूचे कुशीक जेवणाक बसून आसलो. देखून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हटलें, तो कोणाची खबर करताय? ताणें आपली तोकली जेजूच्या होड्यार बागोवन म्हटलें, सोम्या, तो कोण? जेजून परतीपाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बोडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बोडून ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हटलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हटलें हें जेवणाक बसलोल्या दुसऱ्या कोणाकूच सोजमूंक ना. जुदासा लागीं पोरगितीची गाठ आसली देखून पोरबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजून ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तो भायर वेतोच जेजून म्हटलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताची सोवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताची सोवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताका म्हटलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाळ केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकना, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुज्या फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोत सांगतां, कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें उतर. देवाचो उपकार. नियाळ. जेजूची दूख न्हय फकत कुडीची, बगोर मोनाची आनी भावनाची. ताच्या इश्टान ताका विकलो, ताच्या मोगाच्यांनी ताका नाकारलो आनी हेरांनी ताका सोडलो. आमी जेजूच्या भावार्थ्यांनी आमच्या आवगोड्यांनी आनी अडचण्याच्या वेळार जेजूक सोडचे बदलेक ताका आमी लागीं चिटकून रावन आमचें जिवीत सुफळ करूंक वावुरची चड गरज. आमेन.